gosong suk santos kotos to Ginayang tuji hati Berkat Yesus segi melo Cini beli beto Bapa tuji semua Ami ayah Ami Bapa tuji bisleri pasal Yin povitra strani asaki ber Tuwe sedai sken git lo 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 Sembramung kailang hoba Berkat Yesus segi melo Cini beli beto Bapa tuji semua Ami ayah बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भाव भयणीनो या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आम्ही 40 वरांचे युकरिस्टीक आराधन हांगासर सुरू करतले हांव कोलकाताची सांतीण मदर तेरेसा म्हणटाली परत परत दिसपडते जेजूक तुमी घेयात जेजू बरी जायात आनी त्या जेजूक उतरां कन्यांनी हेरांक दियात पळय दिसपडते आमी जेजूक हेरांक दिवंक जाय तर आमी जेजू बरी जावंक जाय आनी जेजू बरी आमी जावंक जाय तर त्या युकरिस्तांतल्या जेजूक आमी दिसपडते सेवूंक जाय आनी ताचे भाशेन जावच्याक आनी ताचे भाशेन उतरां करण्यांनी मोगा मुखांतर सेवे मुखांतर ताची वळख हेरांक दिवच्याक जेजून वर्तांतल्या वर्तो सक्रामेंत घडलो युकरिस्ताचो सक्रामेंत त्या देखून आज आमी देवाक दिन वासुया हे वर्ते आत्मीक खाण आमकां दिल्ल्या खातीर आनी हे आत्मीक खाण दिसपडटे सेवूंक आमी प्रयत्न करया आनी जेजू भाशेन मोगाची सेवेची बक्षणाची हातेरां जावंक प्रयत्न करया आनी ह्या दिशेन कृपा आमी मागया आनी हो युकरिस्त खंडीत जावन आमकां ससनाच्या जिविताची खात्री जावन आसतलो वा ह्या दिशेन आमकां बरवसो दितलो नव्या जिविताची जायते फावटी ह्या सक्रामेंत हो सक्रामेंत फावो ते परी सेवूंक आमी सुकल्या वाचतां ह्या सर पातकांची दूख धरून देवा तावन एकामेका तावन बुकसाणें मागया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारू वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून मुगे वचपाक मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन मिसा वेळार सर भक्तीकां खातीर आमी मागतले हांव आमचे जण एकल्याचे इरादे जेजू मुखार आमी दवरया सांगातास जे कोण आज जल्मादीस संभ्रमतात वा लग्नाचो वार्षिकोत्सव सांगातास हेर इराद्यां खातीर ह्या मिसा वेळार विशेश रितीन मागचें प्रत्येक जावन जे कोणें मिसाचे इरादे दिल्ले आसात तांचे खातीर आमी हे मीस भेटयता
प्रार्थया. सर पदवेदार देवा आमच्या ससनाच्या बापा, जेजूकच्या कष्टा मरणाचो संभ्रम फावो ते मनान करून तुझे बक्षण आमी जोडूंक फावो. त्या आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पयलें वाचप इजाया प्रवेदीच्या पुस्तकांतलें वाचप. द्विपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोवच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसवांत तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीच्या तलवारे सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला, जाकोबाक ताजेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक. ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशवांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूस आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उदोदकार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मनसुबेदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें कडप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटोवचें खोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडप आनी म्हजें खोटें न्हय वे. देवा, म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. तूं दनिया म्हजो एकलोच भरवोसो. म्हज्या तरणे प्रायेर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हज्या आवयच्या कुशीन तावन तूंच म्हजो चलयनार. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. कशें वर्णू म्हण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण. म्हणजे तुज्या सोडवणेची कृत्यां दीसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हजे भुरग्या प्रायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुजी असर्यां वर्णीत आसा. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, नमान तुका आमच्या राया. तूं काल जालोय बापाक, बळ्या शेळये परी तुका वेलो कुर्सार जोडच्याक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळून म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयंत जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोग आसो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशयेन तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमोन पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन, सुम्या तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासून अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हणून थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण हांवें जो देवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सुम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सुम्या आतांच म्हज्यान तुजे फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतच हांव तुका सांगतां, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचे उतर हे वाकई तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते भोवमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो, एवकरिस्तीक जेजू सासणीक बरोवचो हो ध्येय घेवन ह्या जुबलेवाच्या बागी वर्सा सुम्या संगे 40 वरां एक फाटल्या 14 वर्सां तावन ह्या पुणशेतांत चलोवन आयिल्लें भक्तीपण ह्या 15व्या वर्सा आमी आचरण करते आसा. आनी ह्या भक्तीपणाच्या उक्तावणेच्या मिसाक आमी सकड
हजर आसा. सुमे संगे 40 वरां एक अर्थभरीत देवसाव आनी ह्या देवसावाक पवित्र पुस्तकांतच एक मूळ आसा. जे देवसाव पवित्र पुस्तकांतावन जल्म घेना त्या देवसावाक चड बळ ना. पूण जे कितें आमी हांगासर करते आसा हें देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जाल्लें. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आमी 40 सोंको घेतलो जाल्यार हाका एक अर्थ आसा. अर्थ कसलो गे म्हळ्यार 40 सोंको जावंक पावता एक अवधी थायरायेची, एक अवधी परिक्षेची आनी एका व्यक्तीन आपणाचें बळ वा आपणाचें कमिटमेंट बद्धता दाखोवची आसली. 1-2 दृश्टांतां तुमचे मुखार दवरचीं जाल्यार केन्ना संवसारांत इतलें खोटेपण भरलें की आनी मनशाक सोडवनूच ना म्हणच्या स्थितीक पावले वेळार देव 40 दीस आनी 40 रात पावस धाडन बुडतुगला मुखांतर हो संवसार नाश करता आनी नोये आनी ताच्या तारवा भितर आसलेल्या त्या विंचलेल्या परजे मुखांतर एक नवी सृश्टी ह्या संवसारांत जल्माक हाडटा. पळया, ह्या 40 दिसांच्या अवधे उपरांत थंयसर एक नव्या सृश्टेचो जल्म जाता. मोयजे आमकां कळीत आसच्या प्रमाणे 40 दीस आनी 40 राती सिनाई पर्वतार उपास आनी मागण्यांत वेळ करसिता आनी त्या उपरांत मात्र ताका थंयसर देव 10 उपदेश दिता. 10 उपदेश जोडचे पयलें पळया, मोयजे कशें 40 दीस आनी 40 राती मागणे आनी उपासन करसिता आनी त्या मुखांतर देव इस्रायल परजेक आपणाची परजा म्हूण स्विकार करता. मात्र न्ही आपूण जावंक पावतलो ह्या परजेचो देव म्हणून ह्या 10 उपदेशा मुखांतर प्रगट करता. हीच परजा इजिप्ताच्या त्या एका बंदडेन आसल्या वेळार तांची बोब आयकल्लो देव तांकां बसयल्ल्या गांवाक खानान देशाक दूद आनी मोवळच्या जाग्याक आपूण हाडूंक चिंता. आनी अशें आपूण हाडचें तें 40 वर्सां ह्या परजेन मरुभुमींतल्यान पयण करचें पडटा. जे कोण इस्रायलाक गेल्लीं आसात थंयसर इस्रायल तावन वा इजिप्त तावन इस्रायलाक येवंक 40 वर्सांची गरज ना. पूण हांगासर इस्रायल परजा इजिप्तांत आसता आसतना अन्य देवाचें आराधन करतालीं. एका निजा देवतावन पयस आसली देखून तांच्या त्या एका भावार्थाची तांच्या देवाती तांकां आसची पद्दती परिक्षा करचे खातीर हो देव कितें करता 40 वर्सां तांची परिक्षा करता. आनी केन्ना हे एका निजा देवाक मात्र आराधन करूंक तयार आसले की त्या वेळार तांकां त्या इस्रायल गांवाक बसयल्ल्या गांवाक पांय तेंकूंक तो अवकाश करून दिता. पळय हांगासरी एक परिक्षा, एक टेस्ट इस्रायल परजेक देव दिता ह्या 40 वर्सांच्या त्या अवधेन. नवे तेस्तामेंताक आमी आयल्या जाल्यार जेजू ताचें मिसांव सुरू करच्या पयलें 40 दीस आनी 40 राती मागणे आनी उपासांत वेळ करसिता आनी त्या उपरांत ताची पब्लीक जिणी तो सुरू करता. आनी संप्रदाय सांगता की जेजूक निके पिल्ले उपरांत तो 40 वरां फोंडांत उरलो आनी त्या उपरांत तो पुनर्जीवन जालो. भोवन आनी भयणीनो, ही सकड दृश्टांतां आमकां घेता आसतना थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा हे 40 दीस वा 40 वर्सां जावंक पावतात एका नव्या सुरवातेक वाट वा साधन. आनी तशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, ह्याच पाठ तळार पवित्र सभा आमकां करेस्माचे 40 दीस दितात. पूण आमी लेख घालें जाल्यार 40 आनी 100 दीस येतात. पूण हे 100 दीस आयतार जाल्ल्यान 40 दीस प्राचिताचे, मागण्याचे, उपासाचे म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. आनी हे 40 दीस आमकां आमच्या जिविताची परिक्षा करच्याक आनी नव्या जिविताक उडच्याक आमकांच आमी तयार करचे खातीर.
आनी ह्या पाठतळार हांगासर जे कितें आज आतां थोड्याच वेळान आमी सुरू करता तें आराधन पास्काचो गुटू संभ्रमच्याक आमी लागशिल्ल्यान करची एक तयाराय ह्या बागेवंत हप्त्यान. कित्याक आमी येवकरिस्ताचें आराधन करते आसा. भोवन आनी भयणीनो, लुमेन जेन्सियम पवित्र सभेचें दस्तावेज 11व्या संख्यांत म्हणटा की पवित्र येवकरिस्त जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचें फावंडेशन, मूळ तशेंच शिखर. युकरिस्ट इज द सोर्स अँड समिट ऑफ क्रिश्चन लायफ. आनी त्या देखून पवित्र सभा मिसाच्या बलिदानाक चड महत्व दिता आनी पापसाहेब तांच्या शिकवणेंत मिसा भायरी आमी येवकरिस्ताचें आराधन करूंक जाय म्हणून आमकां उलो दिता. आमचो आदलो पापसाहेब लोकामुगाळ आतां सांतीपणाक उबारलेलो जुआंव पॉल दुसरो तो न्ही मात्र पवित्र येवकरिस्त वा मिसाच्या बलिदानाक त्या भायर पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक चड महत्व दिता. ताचे सांगता कोर्पुस क्रिस्ती जेजूच्या पवित्र कुडी आनी रक्ताचें फेस्त आचरण करतना आमी पुरशांव काडन ह्या येवकरिस्ताक जेजूक मान दिचे म्हणून तो उलो दिता. आनी आमचो आतांचो पापसाहेब पापा फ्रांसीस 24 hours फॉर द लॉर्ड हे एक देवस्थान सुरू करचे मुखांतर 24 घंटे येवकरिस्तांतल्या जेजूक आराधन करूंक उलो दिता. पळया, येवकरिस्तीक आराधन कशें पवित्र सभेंत ताच्या मुखेल्यांनी पापा साहेबांनी उखलून धरलां आनी तसलें एक आराधन करच्याक आमी हांगासर आसा. पळोवन आनी भयणीनो, 3 संगती आज हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. कित्याक हें येवकरिस्तीक आराधन गरजेचें वा जे सुमे सांगता 40 वरां आमी करसूंक वेता कित्याक तें गरजेचें. 3 संगती, एक रिलंटलेस लव, दुसऱ्यान रेपिटेटीव हार्ट आनी तिसऱ्यान रिन्यूड कमिटमेंट. पळया, पवित्र येवकरिस्त जावन आसा जेजूच्या मोगाचो सक्रामेंत. आनी लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचचे प्रमाणे जेजू आपणाचें पास्क जेवण आपणाच्या शिसा सांगाता सेवच्याक तो आशिल्लो, तो लालेल्लो. आनी हर एक पवित्र येवकरिस्त आमी आल्तारेवर भेटयत आसतना म्हाका भोवन आनी भयणीनो, जेजूक तितसो उर्बा आसा, तोचो कतकतीत मोग आसा आमचे सांगाता जेवण जेवच्याक. जेवण जावन आसा मोगाचो संकेत, आमचो संबंध रुता करचें एक साधन. आनी ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर म्हाका भोवन आनी भयणीनो, जेजू ताचो मोग आमचे थंय दाखयता आनी आमचो आनी ताचो संबंध ह्या मोगाच्या जेवणा मुखांतर घट जाता. आयच्या वांजेलांत तुमी आयकल्ले प्रमाणे त्या निमाण्या जेवणाच्या सन्निवेशार आसता आसतना जेजू ताचो मोग न्ही मात्र भाग्यवंतांक बगार फातक्यांक सयती तो दाखयता. जेजून उंडो मोडलेले उपरांत वा एक उंड्याचो कुडको काडून कोणाक दिलो? जुदासाक पयलें दिलो. आनी थंयसर आमकां कळीत आसा होचो जुदास थोड्याच वेळान उठोन वेता, काळोखान पयन करता आनी थंयसर जेजूक विकचे तसलें एक प्रयत्न तो करता. आनी अशें म्हणटना म्हाका भोवन आनी भयणीनो, जेजूचो मोग न्ही मात्र थंय आसलेल्या उरल्या भाग्यवंतांक मेळ्ळो, बगार जुदासाकी थंयसर मेळ्ळो. आनी पवित्र येवकरिस्तांत तोच जेजू ताचो मोग आमचे थंय व्यक्त करता. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा म्हणून जेजून बसवणी दिल्ली आसा. म्हळ्यार जेजू हो संवसार सांडून वेतना आमकां कोणाकय एक सुरो अनत करून वचना, बगार ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर ताचो सांगात आमकां दिता. त्या देखून आमी दिसा मदें तवळ तवळ येवन पवित्र येवकरिस्त सांगता वेळ करता आनी ताचे तावन देवाचो मोग अनुभव करता आनी त्या मोगांत सदांच जियोंक वा रावोंक आमी प्रयत्न करता. आनी आज आमी 40 वरांचें हें आराधन हांगासर करता जाल्यार तोच मोग ह्या येवकरिस्त तावन परत्यान जोडूंक त्या मोगांत न्हावंक म्हणयेत वा त्या मोगांत उपेग म्हणयेत आनी त्या मोगाची गोडसाण कितें, गुंडाय कितें, रुंदाय कितें म्हणून आमी अनुभव करचे खातीर.
दुसऱ्यान हांवें म्हळें रेपिटेटीव हार्ट, म्हळ्यार जे कितें पवित्र येवकरिस्ताक आमी अकमान केल्लो आसा, जे कितें ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या मोगा विरोध आमी केल्लीं पातकां आसात, त्या पातकाक फारीकपणू जोडून घेवचे खातीर भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांतच आमी पळयलें उंड्याचो कुडको घेतलेले उपरांत कितें करता जुदास, जेजूक विकूंक वेता. आनी आयचो वांजेलिस्त जो हांव स्पश्ट सांगता की केदळा आमी जेजूच्या मोगातावन वेगळे जाता, जेजूचो सांगात सोडून आमचे इतल्याक वेता, आमी उजवाडांत मेटां काडिना, बगार आमी काळोखांत मेटां दवरता. आनी तेंच जुदासाच्या जिवितांत जालें. आनी पेद्रू जेजूच्या उपरांतलो उत्तराधिकारी म्हणचो सयती जेजूक नेगारता. पळय जायते पोटी आमच्या जिवितांत आमी दिश्ट गेली जाल्यार ह्या जुदासा भशेन तशेंच ह्या पेद्रू भशेन पवित्र येवकरिस्ता विरोध आमी पातक आदारलेले आसा. सांपावलो कोरींतकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत तो म्हणटा की पवित्र येवकरिस्त जेजून कशें घडलें म्हणून आपणाच्या लोकांक शिकोवन दिवच्या त्या संदर्भार तो म्हणटा की तुमी पवित्र येवकरिस्त भेटोवंक वा मिसाचें बलिदान भेटोवंक येतात वय, पूण तुमचे मदें जायते वांटे फांटे आसात. पयलें पातक सांपावलो थंयसर दाखोवन दिता. आनी दुसरें, तुमी त्या दळा उंडो आनी वायन वांटिनातले, बगार तांणी घरांत रावन तांचें जेवण हाडिचें आसलें. आनी असले संदर्भार ते सांगाता मेळोन थंयसर जेवताले. आनी सांपावल म्हणटा तुमी घरांत रावन जेवण हाडटात आनी तुमी दुसऱ्यांचें कितेंच चिंती नासतना तुमचें पोट थंयसर भरतात. तुमकां तशें खावंक जाय, पिवंक जाय जाल्यार तुमची घरान गी, तुमी सांगात आयिल्ल्या वेळार तुमचें पोट भरिचें गी, हेरां विशयी चिंती नासतना. म्हळ्यार मगाळ भोवन आनी भयणीनो, पवित्र येवकरिस्त आमकां हेरांच्या हुस्क्यान भरलेलो जायचे. कशें जेजून तसो मोग आमचे थंय दाखयलो आनी पवित्र येवकरिस्त भेटोवचे आमी तो मोग हेरांक दाखोवन दिवचे. आनी सांपावलो हांगा स्पश्ट म्हणटा की तुमी येवकरिस्त भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार तुमचे थंय हेरां विशयेन मोग ना, हेरां विशयेन काळजी ना, हेरां विशयेन हुस्को ना. आनी असल्या जिविता शैले मुखांतरी मगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी देवा विरोध वा ह्या येवकरिस्ता विरोध पातक आदारते आसा. आनी हे 40 वरांचें आराधन हें पातक आमचे तावन पयस करूंक आनी त्या पातका खातीर फारीकपण मागोवंक घेवंक एक अवकाश जावन आसा. सांपावलो मुखारून व्हरता, तुमी ना फावो नासतना हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. आनी तो म्हणटा जो कोण फावो नासतना ह्या कालसेंतलें पियेता वो उंडो खाता, तो न्हय जेजूक सेवता, बगार आपणाचीच ख्यास्त सेवता, आपणाचीच ख्यास्त तो मागोवन घेता. म्हळ्यार मगाळ भोवन आनी भयणीनो, जर आमी फावो ती तयारी करनासतना येवकरिस्त भेटयता, येवकरिस्त सेवता, येवकरिस्तान भाग घेता जाल्यार आमी देवाच्या त्या मोगाक पात्र जावंक साध्य ना. देवाचें बेसांव जोडच्या की आमीच जावन आमची ख्यास्त मागोवन घेता म्हूण सांपावलो थंयसर आमकां सांगता. म्हळ्यार आमी जे कितें पवित्र येवकरिस्ताक सरी जाल्ली जिणी आमच्या जिवितांत जिवंक ना जाल्यार त्या पातका खातीर फारीकपण मागोवन घेवंक हो एक अवकाश ह्या 40 वरांच्या आराधना मुखान. आनी तिसरें आनी निमाणें मगाळ भोवन आनी भयणीनो, रिकमिटमेंट. म्हळ्यार पयलें जर ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या आराधना मुखांतर जेजूचो मोग कितें म्हणून आमच्या जिवितांत आमी खऱ्यान समजून घेतलां जाल्यार आनी ह्या मोगा विरोध आमी आदारलेलीं पातकां आसात, ह्या पवित्र येवकरिस्त भेटयलेले उपरांत ती येवकरिस्तीक जिवीत आमच्या जिवितांत आमी जिवना म्हूण वळखून घेता जाल्यार तेन्ना कितें जाता, थंयसर एक जिवितांत बदलावन येता. वय हांवें देवाच्या मोगाक हांव सरी जाल्लें जिवीत जिवना, ह्या मोगाक त्या जुदासा भशेन आनी पेद्रू भशेन म्हज्या जिवितांत जायते फावटी हांवें नेगारलां म्हूण हांव वळखून घेता जाल्यार थंयसर आपापीच एक रिन्यूवल येता, एक नवीकरण येता. जे कितें हांवें उणेपण आदारलां आनी मुखार तशें करचो ना, बगार बदलाक ह्या जेजूक सदांच खालतें जाल्लें मोगाचें, विश्वासपणाचें आनी जे कितें ताका मानता तें जिवीत हांव जिवंक वेता म्हणचो एक निर्धार आमकां ह्या आराधनांत जोडूंक साध्य जाता. तर मगाळ भोवन आनी भयणीनो, पवित्र येवकरिस्ताचें आराधन आमकां जेजूचो मोग खऱ्यान वळखून घेवंक
दुसऱ्यान त्या मोगा विरोध आमी आदारलेल्या पातकाक बोगसणे मागोवंक त्या देखून ह्या 40 घंट्यांनी हांगासर न्ही मात्र आराधन चलता बगर कुमसराचो सक्रामेती आमकां जोडूंक अवकाश आसा आनी निमाणे आमी एक नवी मनशां जावन कशें 40 दीस 40 वर्सां त्या पोरजेक त्या लोकांक एक नव्या हंताक आपोवन व्हरून पायलें गे तशेंच ही 40 वरां आमकांय जेजूतय आमचो मोग नव्यान अनुभव करचे खातीर जेजूतय आमची बद्धता आमचे कमिटमेंट नव्यान परगट करच्याक एक वाट जावं दी ह्या आल्तारीर येवचो तोच जेजू आनी उपरांत आमी 40 वरां आराधन करचो तो एवकरिस्तीक जेजू आमकां सुमेस्तांक तसल्या बेसवांनी बरोवं हांगासर आमी पळयता ही ह्या जुबलेवाच्या वर्साचो लोगो 2 आसा आनी थंयसर आसात लारां आनी थंयसर आसा कुरीस आनी आमी पळयणारी ह्या लारां मदें जेजूक चिटकोन रावल्यार मात्र आमकां मेळटा शांत समाधान आमकां मेळटा भद्रती ह्या कुर्सा सांगता एवकरिस्तीक जेजूय आमकां तसली भद्रती दिता मात न्ही आमच्या जिविताक एक भद्र नांगोर जावन एक अँकर जावन आमकां तो शाबीत सांबाळटा तर आमच्या जिवितांत ह्या एवकरिस्तीक जेजू घट धरया ताचो मोग अनुभव करया आनी सदांच ताका मानता तसली जिणी जिवंक प्रयत्न करया तुजो जेजू ह्या दिशेन आमी प्रामाणीक प्रयत्न करता आसतना ताच्या कृपेन बेसवांनी आमकां बरो आमेन. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या तुमच्या अर्गां बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या जातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेकपय सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. कस आसून आमच्या खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुठा रुपान आमी तुका आतां एकवटता. हो एकवट दिसान दीस वाडून आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हणून मागता. त्याच्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे सवथई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती गणितां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतर तुका वाकणतात सरकार. तांच्या वाकणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान उन्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उन्सर्गीन तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sagat pergatuya. Somya Jesu tujhe mara, आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवन पाव आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत तसो वंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा कॅपितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माये संगाती, भाग्यवन सुजे तिचो पती, भाग्यवन दंदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय, पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर आमची फातीनी बरोबर सर्गींच्या बापा ते दवन जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी सांगता बावडटान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समय, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. संतोषान एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. पीस. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची ककुत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची ककुत कर.
देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयन जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जरती आनी क्यास थाडीन जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सम्याक तुवें आमचे भितर भाग म्हाका पावना पूण ते उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. कनवळ्या बापा आमच्या आत्मीक उदारपणाक तुवें आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिलाय. हें सोडूनचें देणें घेवन आमी आतां दोशी जाल्या. ताचे वरवीं सर्गार तुज्या सस्नीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुका. दय करून बसा.
भोवन निबडिनो तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेची सकाळ मागतना सुम्या संगी 40 वरां ह्या भक्तीपणाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. तुमी हांगासर ह्या सकाळींच्या वेळा इतल्या व्हड संख्येन आसात. सांगतच आमचे संगी ऑनलायनीर परगांवांत आसची, पिडेस्त हांतोळणार आसची भाव भयणी आसात. तांची हाजीरपण आमी वळखून घेता आनी तुमचेर सुमेस्तांचेर ह्या एवकरिस्तीक जेजूची बेसांवां मागता. हांगासर तुमकां येदळूच कळीत कळ्ळे प्रमाणे हर एका घंट्याक एक एक पंगड विविध प्रकारांनी आराधन चलोवन व्हरता हाचो विवर तुमकां आसा. जाता तितल्या मापान तुमचो वेळ एवकरिस्तीक जेजूच्या पांय तळा करचूंक तुमचे लागीं विनंती करता. सांगतच हांगासर याजक कुमसाराक बसतले. कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंक तुमी थंयसर आमच्या कोवेंताच्या चापलाक वेचे थंयसर याजक आसात. आनी हर एक आमची तेसवां ह्या एवकरिस्तीच्या जेजू मुखार हाडटना आमकां सगळ्यांक हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकाक ह्या आराधनांत भाग घेतल्यांक एक नवो अनुभव जावं दी आनी जेजू आमच्या जिविताचो निजाकी बरवोसो जावं दी हें बेसांव आमच्या सुमेस्तांक फावो जावं दी. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटना आतां पवित्र सक्रामेंताक आमचे मुखार स्वागत करया. दिंब्यांनी पडोवन आमचें आराधन मान उगडीक ताका आमी भेटोवया. सुमेस्तांनी बसचें.
सर्वेस्परा म्हाका नीत करून दी, घातकी आनी नश्ट्या मनशांच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हाका नीत करून दी देवा, अधर्मी राष्ट्रा विरोध म्हजो पक्ष घे, घातकी आनी नश्ट्या मनशांच्या हातांतलो म्हाका निवार. तूं देवा म्हजो आसरो, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. दुस्मनान दिल्लें दगड सोसून हांवें कित्याक खंतीन भोवूंक जाय. धाड तुजो उजवाड आनी तुजें सत, ती म्हाका वाट दाखोवं आनी तुज्या पवित्र दोंगराक, तुज्या निवासस्थानाक व्हरून पावोवं. देवाचे विदिशी हांव वेतां, म्हाका संतोश दिसलेल्या देवाशी वेतां. उल्हासान हांव किन्नारी वचून हांव ताका देवा म्हज्या देवा. कित्याक तूं इतलो कंतेस्त, कित्याक हे हस्कार सुस्कार. देवाचेर विश्वास दवर, हांव ताची परतून स्तुती करतलो. तो म्हजो तारोक, म्हजो देव. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्वेस्परा म्हाका नीत करून दी, घातकी आनी नश्ट्या मनशाच्या हातांतलो म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुवें राखून वेलाय, म्हजो जीव सोडयलाय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा. हांवें म्हणलें म्हज्या जिविताच्या दनपारां, हांवें भायर सरूंक जाय. म्हज्या जिविताच्या उरिल्ल्या दिसांनी पाताळाच्या दरवाट्या कडेन हांवें रावोंक जाय. हांवें म्हणलें जियेतल्यांच्या देशांत हांव सर्वेस्पराक परतून केदींच देखचो ना. संवसारांतल्या निवासियां मदीं कोण मनशाक हांव परतून पळोवचो ना. एका गोवळ्याच्या तंबा भशेन म्हजे बिडार उमटून कान उडयला. एका विणग्या भशेन हांवें म्हजी जिणी कळवळ्ळ्या. ताणें म्हाका नांतलो कातरून काडला. फांत्या पहरातावन रात पर्यंत तूं म्हाका काबार करताय. सकाळ पर्यंत हांव भोग मारतां. शिवा परी तो म्हज्या हाडाचो पिठो करता. फांत्या पहरातावन रात पर्यंत तूं म्हाका काबार करताय. पाकोळे भाशेन हांव चिंवतां. पारव्या भाशेन हांव पिरगतां. आकाशाचे वाटेन पळोवन म्हजे दोळे थकतात. सर्वेस्परा हांव संकटांत आसां. म्हाका कुमोग करूंक की. पळय म्हजी कोडसां सुखान बदलता. कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या फोंडांतलो राखलोय. म्हजी पातकां तुजे फाटल्यान उडयल्याय. कित्याक पाताळा तुजी स्तुती करूंक शकना. मरण तुजी वाकणणी करूंक शकना. फोंडांत देंवतात ती दयाचेर बरवसो दवरूंक शकनात. जियेतली वय जियेतली तुजी स्तुती करतात. आज हांव तुजी स्तुती करता ते परी. बापाय आपल्या पुताक तुज्या विश्वासीपणा विशीं सांगतात. सर्वेस्पर म्हजें तारण करता. आमचे जिणेच्या सर दिसांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सर्यांची वसंतरां घेवन आमी गितां गायतल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुवें राखून वेलाय. म्हजो जीव सोडयलाय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा. म्हजो सेवक नितीवंत जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांचे सुखी आपणाचेर घेतलो. देवा, सियोनांत आमी तुजी स्तुती करूंक फावो. तुका केल्ल्यो आंगवण्यो आमी पाळोवंक जाय. कित्याक तूं आमचे प्रार्थन आयकताय. सगळे मनशाकुळ तुजेशी येता. आपल्या पातकाचे वचन घेवन येता. आमचे गुन्या वागणीत आसात, पूण तूं तें बक्षिताय. ज्या मनशाक तो विंचून काडताय आनी तुज्या आंगणांत वस्ती करूंक लागीं हाडताय, तो मनीस खरोच भागी. तुज्या घराच्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या आशिर्वादांनी आमी दादोशी जातल्या. तुज्या विस्मिता वरवीं तारण करूंक तूं आमकां जाप दिताय. सगळ्या संवसाराचो बरवसो तूं पयशिल्ल्या द्वीपांचो लेगून. तुजे सक्तीन पर्वत तूं थीर करताय. पदवेन तुजे कमर बांदताय. दर्याचो गरज लारांचो गरज आनी राष्ट्रांची उंचाबळाय तूं शांत करताय. पृथ्वेच्या शिमाचेर वस्ती करतले मनीस
तुझी अजपा पळोवन विस्मीत जातले उदेंतीचे आनी अस्तित्वाचे प्रदेश उल्हासान भोग मारतले प्रत्येक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय सुबामपणान ती भरताय देवाची न्हय बरोवन वमतता मनशा पासत तूं दानी दिताय अशी तूं भुंय तयार करताय तिचे बरे उदकान भरताय तिच्या दिपळाचे फूट करताय पावसाच्या शिवरान ती भिजयताय तिच्या पिकाचेर तुजो आशिर्वाद घालताय वर्साचेर दवरताय तुज्या उदारपणाचो मुकुट तुजी पावलांक पडल्यान थंय उमतता सुबामपण अरण्यान सोंपता भरपूर सोरो आनंदान घाला दोंगराक रेवोड मैदानाचेर बकऱ्या हिणाचे नेसान फालकांच्या दानयेचेर पांघरून ती उल्हासान आनी संतोषान गायतात महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा आनी सदां सर्वदा आमेन म्हजो सेवक नितीवन जायत्या नितीवन करतलो तांचे सुखी आपणाचेर घेतलो पूण तुमी भाव भयणीनो काळोखान ना देखून तो दीस एका सोरा परी येवं तुमकां सांपडोवन घालिचो ना तुमी सुमेस्त उजवाडाची भुरगीं दिसाची भुरगीं आमी रातीची न्हय काळोखाची न्हय मोठवें जबाब स्तोत्र म्हजी बोब आयक सर्वेस्परा कित्याक तुज्या उतरांचेर हांव बरवसतां म्हजी बोब आयक सर्वेस्परा कित्याक तुज्या उतरांचेर हांव बरवसतां हांव फांत्या आदीं उठतां आनी आदार मागतां म्हजी बोब आयक सर्वेस्परा कित्याक तुज्या उतरांचेर हांव बरवसतां महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हांव बरवसतां सर्वेस्परा आमकां द्वेषितल्यांच्या हातांत दे आमकां सोडय सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली ताणें आपल्या सक्र दाविदाच्या घराण्यांत एक शांती वन सोडवून आमचे खातीर उठयला जशी काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवान प्रवाद्या मुखांत ताणें वासयलेले सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितल्या सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सगळ्याचो हेच ते फर्मान उक्त्यान ताणें सपुतकान आमच्या बापा अब्रामाला केले सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांत आनी फावो करतलो म्हूण आमकां बियावेनी ताची सेवा करूं पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलूं सगळी आमची जिणी सरास आनी तुका बळा परमोन्नतसो प्रवादी म्हणटले सोम्या उठल्यान ताची वाट तयार करूं तूं वेतलोय आनी तुका बळा परमोन्नतसो प्रवादी म्हणटले सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूं तूं वेतलोय पातकाच्या बोक्सांच्या वरवीं लाभची सोडवण ताचे पजेक तूं कळीत करतलो अदीक मोवाळ काकूत आमच्या
समाधानाचे वाटे सोलोन वरच्याक अंधकारांत आनी मरण सावळेंचे तल्यांत उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटे सोलोन वरच्याक बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा जशी आदी तशी साता आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्वेस्परा आमकां द्वेषितल्यांच्या हातांतले आमकां सोडय. नव्या जिविताक उठून सगळ्या संसार बियातावन सोडयल्ल्या आमच्या सडवंडराक आमी हरसिया. आमचो जबाब सोमिया सतातय आमकां चलय. सोमिया जेजू नवो दीस सुरू जातना तूं जिवंत उठलाय म्हूण आमकां उडास येता. देखून बरवश्यान मुखली वाट आमी पळयवन आसाव. सोमिया सतातय आमकां चलय. आमचे सकाळीचे मागणे तुका भेटयता. तूंच जा आमची राखण, आमचो बरवसो, आमची गरज. सोमिया सतातय आमकां चलय. आयच्या दिसा आमचे थंय तुजो मोग गूण कर. अशें सर वस्तू थंय आमचे आनी हेरांचें बरेंपण पळोवंक आमकां आदार दी. सोमिया सतातय आमकां चलय. सोमिया जेजू आमच्या कश्टा मुखांत हेरांचे वळवळे बगूंक आमकां शिकय. तुजी दयाळाय तांचे थंय दाखोवंक कुमो कर. सोमिया सतातय आमकां चलय. आतां सोम्यान शिकयल्ले प्रार्थना आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळा जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सोम्या जेजू क्रिस्ता संवसाराच्या करा उसवाडा सर मनशाचे सोडवणे खातीर तांची काळजां मनां तूं उसवाडायताय. आमी मागता दी आमकां कृपा नितीचो आनी संतीचो वाटो आमी तयार करून तुजे येण्याक परगोटूंच्या जो बापा आनी पवित्रत्म्या संगी जियेता आनी रासवड चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन.